ख्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार शुभ वार्ता मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 1 to 12. त्या दिसांनी स्नान जातार जुवांव जुदेयच्या अरण्यात दिश्टी पडलो आणि अशे प्रसंग करी लागलो, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला. ताचेच विशान ते इजाईया प्रवाद्यान सांगले, अरण्यात एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. जुवांव कर्याच्या लोवेचे वस्तूर नेसुल्लो आणि ताणे पेंगडाक सामड्याचो पाटो बांदुल्लो, देंपे आणि रान मोव ताचे खाण. तवळ जेरुसलेम शहरांतलो, जुदेवाच्या अख्ख्या प्रांतांतलो आणि योर्दानी बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी बेतालो आणि आपली पातकां उसान योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलो स्नान घेतालो. फारिसेवा आणि साधुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपण्या सरशी येतले ते पळोवन जुवांव तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलानो, येवंक आसा त्या क्रोधातावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणून देर घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, ह्याच पात्रातावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवण जाल्या, देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतात आणि उजान उडयतले. देवा थंय तुमच्याच पाटी परतवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता, पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट, ताच्या पांयांच्यो वाणो वोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्रात्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपले सूप ताणें आतां हातान धरलां आनी आपली दाणी तो आसून नितळ करतलो. आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल केदींच पालवारात आसल्या उज्यान घाल्ला आसतलो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता.